राय आमोरा काल सांजे ट्रकाच्या ॲक्सिडेंटात जखमी जाल्ले 6 जाणांतले एकल्याक मंगळारा मरण आयलें। गेलां तें नियोमिया डायस, कामुर्ली रायचे 12 वर्सांचे चली। मंगळारा सकाळीं मडगांवचे उपजिल्लोधिकाऱ्यांनी राय वचून रस्त्याचें इन्स्पेक्शन केलें। 2 दिसां भितर उपाय काडपाचें उतर लोकांक तांणी दिलां। स्पिडीर आशिल्लो ट्रक उमथून दुकानांत घुसून 6 जाण पोंदां अडकल्ले। राया आमोरा सोमारा सांजे म्हालाचो ट्रक रस्त्यार स्पिडीर उमथलो आनी घरातूच आशिल्ले दुकानांत घुसलो। 6 जाण जखमी जाले। दुकानांतले 3 जाण 2 वरां खातीर भितर चिड्डून उरिल्ले। ह्या वाठारांत आत्र्या पैऱ्यान ॲक्सिडेंट जातात म्हूण लोक चाळवल्यात। जिल्लो अधिकाऱ्याचे अधिकाऱ्यांनी मंगळारा ॲक्सिडेंटाचे सुवातेचें इन्स्पेक्शन केलें। गेल्ले कडेन लोकांनी ताका घेराव घालो आनी सरकार हाचेर कितें करता काय म्हूण जाप विचारली। दोन दिसां भितर रस्तो रुंद करपाचें काम सुरू करता आनी स्पीड ब्रेकर घालता म्हूण लोकांक तांणी सध्या उतर दिला। Directed the electricity department to shift it to the required line, and is going to do it in 2 days. And we are going to put that curve as a immediate measure tomorrow itself. Road widening, whatever has been required, has not been taken up. So I am going to look into that also. And till this further work is done, we are going to put a temporary speed breaker also to control the speed on this curve. What is the time frame you have kept for removal of the? Like 2 days. इतले मजगती ॲक्सिडेंटान जखमी जाल्ले नियोमिया डायसाक मरण आयले। 12 वर्साच्या नियोमियाचेर जीएमसीत उपचार चलतालो। दुकानवालो निलेश करपे आनी नियोमियाची आवय निफा डायसाक बरोच मार लागला। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। तारा केरकार मुरगांवची नवी नगराध्यक्ष जाल्या। तारा आनी भावना भोसले दोगांकय 10 मतां पडलीं। उपरांत लॉट पद्दतीन तारा केरकार वेंचून आयली। मुरगांवची पालिका उद्देजक नाना बांदेकार चलयता म्हूण भावना भोसलेन आरोप केलो। इतले मजगती काणकोणचो नगराध्यक्ष महादेव देसायान राजिनामो दिलो। सायमन रिबेलो नवो नगराध्यक्ष जावंक शकता। नगराध्यक्ष पदा खातीर तारा केरकार आनी भावना भोसले दोगांय राविल्ले। दोगांकय 10 मतां पडिल्ल्यान रिजल्ट टाय जालो। ताका लागून लॉट काडचे पडले। मुरगांवची पालिका उद्देजक नाना बांदेकार चलयता म्हूण नगरसेवक भावना भोसलेन आरोप केलो। टर्म वायज म्हाका टर्म मेळपाक जाय न्हू। जेन्ना आमी रुलिंगान वचून अशें समज गेमी करता, क्रॉस वोटींग बीन करता, आमी कितें करपाचें? म्युन्सिपालिटी कित्याक ही? समज म्युन्सिपालिटी समज कावन्सिलरच्या हातीन चलता, एका इंडस्ट्रियलच्या हातीन चलता जाल्यार कसलो यूज हांगा? नाना बांदेकर इंडस्ट्रियलिस्ट नाना बांदेकर। तारा म्हणटा ताचे जैताचे श्रेय नानाक। नाना बाबान उतर दिल्ले करतलो म्हणून तेणें तो हांगासर ना। थोड्या जाणांक तेणें सांगलें, थोड्या जाणांक ताका सांगपाकूय टायम मेळुना। मात भावना भोसलेन नानाचेर केल्ल्या आरोपांचेर विचारले तेन्ना तारा गडबडली। नाही पळय, नाना बांदेकर सध्या गोंयानूच ना। नाना बांदेकर सगळ्या गोंयानूच ना। सगळे म्हाजे जे लोकांनी म्हाका वोटींग केलां त्या लोकांक दिसलें की तारा जर आमकां आज अपील करता आनी खरेंच ताका आमी खंय तरी ड्यूज केला। ना तेजो हांव म्हणटा की तेणें म्हाका आशिर्वाद दिवचो। हांवें बाकीच्या कावन्सिलरांक सांगलें आनी तेणें बी सांगलें पळया रे तुमी चिंता रे ताका दिवपाक जाता जाल्यार तुमी दिवंक शकता अशें म्हटलें तेणें आनी तेजो मातसो सपोर्ट आसा म्हाका। इतले मजगती काणकोण पालिकेचो नगराध्यक्ष महादेव देसायन राजिनामो दिला। थंयचो नगराध्यक्ष आळी पाळीन बदलता। 10 म्हयन्या उपरांत नगराध्यक्ष बदलपाचे नगरसेवकां मदीं थारिल्ले। आतां सायमन रिबेलो नवो नगराध्यक्ष जावपाची शक्यताय आसा। प्रुडंटा खातीर दिशांत परब आनी बबेश बोरकार। काकोडेचे बेकायदेशीर हॉटेल 15 दिसां भितर मोडचें ना जाल्यार हॉटेल सील करतले आनी मोडटले अशी नोटीस कुडचड्या काकोडा पालिकेन हॉटेलवाल्याक दिल्या। ह्या हॉटेलाक पालिकेची आनी भलायकी खात्याची मान्यताय ना। फाटल्या 60 वर्सां सावन हॉटेल चल्लां आनी भलायकी खातें परवानगी दिवंक तयार ना अशें हॉटेलकारांनी म्हणटात। म्हादेवाच्या देवळा जाग्यार हें हॉटेल बांदलां। काकोडेच्या म्हादेवाच्या देवळाचे सुवातेर बांदिल्लें हें हॉटेल बेकायदेशीर अशें कुडचड्या काकोडा पालिकेन स्पश्ट केलां। पालिकेच्या इंजिनियरान सोमारा हॉटेलवाल्याक नोटीस काडली। 15 दिसां भितर हॉटेल मोडचें ना जाल्यार पालिका हॉटेल मोडटली म्हूण नोटीशीत स्पश्ट केलां। देवळाचे समितीन हॉटेला आड पालिके कडेन कागाळ केल्ली। म्हादेव देवळा सायडीक एक स्ट्रक्चर आसलें तेजे बद्दल इलिगल म्युन्सिपालिटीन चलतालें। आज आमी येवन ते नोटीस घेवन म्हणून आज आमी तेजे घराची नोटीस अटॅच केला। ही जी म्हादेव देवस्थाना कडल्यान हांगा सायडीच्यान जितली घरां आसले पळय तांकां आमी प्रत्येका आतां जो 2-3 जाणां आमी बांदून दिला। देवस्थानाच्या जाग्यार देवस्थानाच्या खर्चान बांदून दिला आनी हेका सुद्दां आमी सांगलें तुका दुसरे कडेन जागो आनी बांदपाक सुद्दां आमी हेल्प करता म्हण
पूण हेणें आयकलें ना. वयल्यान हो गाळी घालता, वयल्यान देवळा फुडें बुरशीपण करता. हेका प्रॉपर सॅनिटरी अरेंजमेंट ना, टॉयलेट ना, तरी आसतना हो इलिगल हॉटेल चलयता. हेल्थान ताका नोटीस दिलेली आहा. म्युन्सिपालिटी कितें हे गेलें हॉटेल ताबडतोब बंद करचें हेल्थ ग्रांट्साचें. फाटल्या 60 वर्सां सावन हॉटेल चल्लां. पालिका टॅक्स घेवंक तयार ना आनी भलायकी खातें परवानो दिना अशें हॉटेलकान म्हणटा. हॉटेल बंद केल्यार पोट कशें चलपाचें असो तांचो प्रस्न. दांडेल्यान दुकान बांदूंक लायलें 60 वर्सां जालीं. लायसन आमचे टायमा लायसन आतां पुर्तुगेज आसतना हेल्थाच्यान परमिशन बी घेतलां पयलीं घेतले न्हू. ना आतां बी घेतला तुमी. आतां घेवपाक गेले ते आमकां दिना जाले आनी म्युन्सिपाल्टीन जे पळय आमकां टॅक्स भरपा आशिल्लें ते आमकां भरनाक म्हणपा लागलो. शिवो आमकां भरूंक दिना जालो म्हणून आमी रावली. तुमी आतां टॅक्स बी कांय भरना. कांय भरना. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.